शेती व्यवसायात व्हड लुकसाण जाले उपरांत खचून वचनासतना परिस्थितीक तोंड दिवन तशेंच बेरोजगार तरणाट्या मुखार एक आदर्श निर्माण करपी गिरीराज पाटीलाचो पळयात हो खासा रिपोर्ट। पारंपारिक शेती कडल्यान आधुनिक पर्यटन व्यवसायाकडे यशस्वी वाटचाल करीत खूपशा बेरोजगार तरणाट्या मुखार एक आदर्श निर्माण करपी हो शुभगिरी गार्डन रिसोर्टाचो धनी गिरीराज पाटील। हाचे घराणे कितलीशीच वर्सां जाली शिगांव वाठारांत रावतात। लाखांनी चौकोन मिटराच्या आपल्या पूर्वजांच्या जमनीचेर ते ऊसाची लागवड करताले। मात 2012 वर्सा संजीवनी साखर कारखाना बंद जाल्या उपरांत व्हड लुकसाण सोडचे पडले। तशेंच येणावळ कमी जाल्ल्यान आर्थीक अडचण लेगीत तोंड दिवचे पडले। ह्या परिस्थितीचे मात करून गिरीराज पाटीलान जमनीचो योग्य उपेग करून पर्यटन व्यवसाय सुरू केलो। आयज हे रिसॉर्ट लोकप्रिय पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद आसा। ह्या रिसॉर्टाचे खाशेलेपण म्हळ्यार एका वेळ फकत एकाच फॅमिलीक फूल रिसॉर्ट बूक करपाक मेळटा। पूर्वजांची जमीन पडीक दवरच्या परस तिचो योग्य रितीन उपेग करून आर्थीक उत्पन्न कसो मेळटलो हाचो विचार करप गरजेचो आसा। योग्य नियोजन, कष्ट आनी नवे विचार केल्यार शेतकी आनी पर्यटन हाचे समन्वय करून बरी येणावळ मेळूंक शकता, अशें ह्या रिसॉर्टाचे धनी गिरीराज पाटील हांणी सांगले। आमचे पूर्वीपासून ऊस असले, ऊस बाकी रबर पाम हे सगळे। त्यानंतर ऊसाचे बिझनेस बंद, फॅक्टरी बंद झाल्यामुळे आम्ही मागीर हे बाकीचे लेबर खंय घालोवपाक काय करपाक म्हणून मातशें मशागत करून सकयले प्लॉट निवळ करून आमी ते टुरिजमाचे विचार केले। आणि अशेंच आमचे भितरलेच आमचीच फॅमिली येऊन रावपाक चालू झाले। त्यानंतर हळूहळू मागीर टुरिजम हांव वाडयत आता रूम बी वाडयला, बाकीचे हे चालू झाले। मागीर गेस्ट येवपाक लागले, मागीर अशे पिकनीक बारीक बारीक बर्थडे असे कितें कार्यक्रम आसा ते छोटे छोटे मोठे चालू जाल्यात। आता बरे प्रमाण चल्ला आणि त्याच्या वतीने आमचे सगळे कामां व्यवस्थित सगळे रुटीन बसलं। शिवगिरी गार्डन फेमस जावपाक आमी एकूच ग्रुप घेतात, तेका लागून लोकां बी बरे व्यवस्थित तांकां एन्जॉय जातात आणि ते वयतना म्हणटात बरे अजून तुजे बरे जावपाक जाय, अजून तितके ना। आमचे शेतीतले कशे पयशे येतात तसे आमी थोडे थोडे घालून प्रयत्न करीत चल्ला। यश आसा आमच्या ॲग्रिकल्चरच्या लोकांक कितें 10 रुपयाला ते आपलेच फायदो म्हणून आज समजून असे काय लाखांनी येणार न्ही, तरी आमचे पोटा पुरते ह्याच्या पुरते चलतात। घर संसार आणि एक 4 लेबर आमचे असतात, त्यांचे पोट भरतात। सर ते कितें एक प्रॉब्लेम म्हणल्यार ॲग्रिकल्चर म्हणल्यार एक तर फायनान्सा कडल्यान एक मनीस अडकतात, दुसरे म्हणल्यार कामगार, तेका लागून हे फाटी पडटा। आणि हे जनवार रानची जनावर आसात तेका लागूनय प्रॉब्लेम जाता। आणि हे आमचे वातावरण पावसाचे उन्हाळा हेजे मार बसता। आणि आता नवीन पिढी कितें म्हणतात ह्या ॲग्रिकल्चरान घालून काय फायदो जायना म्हणून ते फाटी सरपाला। मग फाटी सरू नका, सगळेजण ह्याच्या भितर या, परत नवीन मोठ्या प्रमाणात चालू करूया। नमस्कार, आम्ही हांगा शिगांव शुभगिरी गार्डन रिसॉर्ट आसा थंय आसा, जे जाग्यार गिरीराज पाटील हो ह्या शुभगिरी गार्डना वयल्यान बरोच फेमस जाल्लो आसा। कारण म्हणल्यार हेंची हांगा लाखो चौरस मिटर जमीन आसा। पयलीं हांगा वडिलो पडजीत हांगा ऊस लागवड करताले आनी तांकां आर्थीक रुपी बरें करून बरे पयशेय बी मेळटाले ऊस रोवपाक। तेंचे कडेन कामगार वर्ग भरपूर आसतालो। आनी तेन्ना अकस्मात जेन्ना 2012 जेन्ना संजीवनी साखर कारखाना बंद जालो तेन्ना तेंचेर एक संकट कोसळ्ळें आनी आर्थीक रुपीन बाबतीन तेंचे कडेन कामगार आसले, त्या कारणान कामगारांक कशे पयशे दितले ही चणचण लागली। म्हणून तेंच्यांनी विचार केलो की आतां ते ऊस तरी ना, पूण कितें तरी वेवसाय जाय, नाजाल्यार रोजी रोटी आमगे घर चलचें ना। म्हणून हे सगळे विचार केले, फॅमिली वांगडा उलयले आनी हे हांगा पर्यटन वेवसाया कडेन वळ्ळे। पर्यटन वेवसाय तेणी पयलीं आपले पुरती म्हणून गेलो की आमची घरांतली कोणी फॅमिली येतल्यान बसतली म्हणून। हळू हळू तेचो प्रचार जालो, प्रसार जालो आनी आतां मोठ्या प्रमाणांत हांगा शेनवार आयतार आनी सुट्टीच्या दिसांक ट्युरिस्ट येता। गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।